नमस्कार. गोयच्या गावांतल्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो स्वातंत्र्य दीस. आपापल्या वाठारांत आमदारांनी हुबयलो तिरंगो. सोऱ्याची तस्करी आडोवपा खातीर अबकारी खातें एक्शन मोडान. पत्रादेवी चॅक पोस्टाचेर नेटान चल्ल्या तपासणी. बेळगांवा रस्त्या कुशीक बसपी भाजी विक्रेत्यांक बांदून दितलो शेड. आमदार प्रेमीन शेटाचें आश्वासन. मालप्या पेडण्या पर्यटकान ट्रॅफिक पुलिसांक सांगली शापातात. चलन भरचे पयलींच काडली पळ. मुळगांवा रान खात्याच्या पांजऱ्यांत सापडलो बिबटो. बिबट्याक धरिल्ल्यान लोक जाले हुस्को मेकळे. वारका उबारतली खेळा संकुल. सरपंच सेलू फर्नांडिसाचें आश्वासन. आता खबरो विस्तारांत. 77व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर गोंयच्या मंत्र्यांनी आपापल्या मतदारसंघांत झेंडा वंदन केले. पळयात गोंयभरच्या स्वातंत्र्य दिसाची खिणचित्रां. राष्ट्रीय स्वतंत्र सलामी देंगे. मंगळारा अबकारी खात्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीन भायल्यान येवपी आनी गोंया सावन भायर वचपी पर्यटकांच्यो तशेंच हेर गाडयो पत्रादेवी चॅक पोस्टाचेर तपास करताले. बेकायदेशीरपणान सोरो व्हरपी आनी हाडपी गाडयांची खर तपासणी करताले. तपासणी केल्या उपरांत बेकायदेशीर सोरो मेळोवंक ना अशें पत्रादेवी चॅक पोस्टावेलो ASI निलेश गावडेन सांगले. सर, हांगा तुमी कशा पद्दतीन चॅकिंग करता? जेन्ना आमी गाडयो येता तेन्ना गाडयो पयलीं आर्द दाखोवन सायडीन घेता. सायडीन घेतल्या उपरांत आमी पळयता सगळी बॅगां चॅक करता, बोनेट मागीर सगळें खंय आसा कितें सगळें चॅक करता आमी आनी पळयता आनी मागीर सोडटा आमी पळोवन. पूण दिसाक अशें कितें गाडयो मेळटा तुमकां जो अल्कोहोल इलिगली वगैरे करेक्ट? इलिगल अशें कांय मेळना आमकां. एक दोन आसता त्यो पर्सनल आसता न्हू, एक बॉटल बी. प्रत्येक गाडयेक एका गाडयेन ना, सगळे गाडयेन मेळना. पूण एकट्याक कितले बॉटल्स पॉसिबल आसा विथ रिसीट एक्स डिपार्टमेंटाची? ओके. आनी हालीं अशी मोठी कितें कारवाय बीन जाली जावं मोठे कितें एक्सायज डिपार्टमेंटा सरीत एक आरोप लागता सर की तुमी सर हांगासर कांय हेका हेल्प करता हे गोश्टीक म्हणून ताका लागून तुमी कशें एन्श्युअर करता बाबा गाडयेन सोरो वयचो न्ही गोंया भायल्यान? चेक करता आमी, चेकिंग सांगिल्लें. पंचायत, जिल्लो पंचायत आनी आमदार एकठांय येवन उदरगतीची कामां करीत जाल्यार निश्चितूच सगळ्या वाठाराची उदरगत जातली अशें फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष तशेंच मयेचे आमदार प्रेमीन शेटान सांगले. मंगळारा पिळगांव सरमानस जंक्शनाचेर पिळगांव वाठारांतल्या भाजी विक्रेत्यां खातीर शेड उबारपाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. पिळगांव वाठारांतल्या भाजी विक्रेत्यां खातीर आतां कायम स्वरुपी शेड मेळटली. जिल्लो पंचायत फंडांतल्यान 5 लाख रुपया खर्च करून ह्या शेडीचें बांदकाम जातलें. आमच्या ह्या मय मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंटान त्यांचो जो हातभार आहा दोनूय जिल्हा पंचायत सदस्यांचो तांकां लागून तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच पंचायत मंडळ व्यवस्थित रित्या हांगासर काम करता आनी तांकां सहकार्य आमचे जे नागरीक व्यवस्थितपणे करता. आनी आयज ह्या सरकाराचो जो एक पैलू म्हणजे पंचायत, जिल्हा पंचायत आनी
आमदार हे तिनूय जर मेळोन जर एकी कडेन रावन जर काम केलें जाल्यार नक्कीच खंयच्याय भागाचो विकास जावपाक फाटीं उरना. आनी आयज हें उदाहरण आमकां हांगासर दिसता. कित्येक गांवांत आमी कामां जी चालू केल्लीं आहा, सरकार दरबारी आमकां जी मदत मेळत आहा, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हांव आभार मानता. आनी ह्या सरकारांतले सगळे घटक जे आमदार मंत्री जे आहा तेंच्या कडसून जे सहकार्य मेळत आसा आनी मय मतदारसंघाच्या विकासा खातीर जे तेंचें योगदान दिता तांकां लागून सगळ्यांचे हांव पुनश्च एकदां आभार मानता. 100 महिलांचो 100 महिला आसा आमच्या घडोवन 10 ग्रूप आसा. सध्या आमचे स्टॉल बारीक असल्या कारणान आमी कोणीय कसो पूण आमच्या महिलांक हें जावं न्ही. आनी जेन्ना आमकां हे प्रॉब्लेम जावंक लागले, हाडपाक व्हरपाक त्रास जावपाक लागले, ताका लागून आमी चिंतले कितें तरी करुया फुडें सरून, जेणे करून आमकां तें सामान हाडटा व्हरता तें आमकां पॅकींग दवरपाक जावपाक जाय अशें. आनी आतां आमकां जर हे बांदून करून आमकां खरोखरच आमच्या ह्या महिलांक भरपूर हे फायदो जातलो. आनी हांगा जेन्सान मेन रोडार असल्या कारणान आमी भरपूर हे करून कितें ना कितें करून हे जे आमकां बांदून दिता पळय ते स्टॉल आमी कंटिन्यू फुडें चालू दवरितली अशी आमची सगळी महिलांची इच्छा आसा. मालप्या पेडण्या हांगा येरादारी पुलिसांनी पर्यटकांची गाडी आडयल्ल्यान पर्यटकांनी पुलिसां कडेन गैरवर्तन केले. तुमी हांगसर रावपाक शकना असो उरफाटो उपदेश पर्यटकांनी पुलिसांक दिलो. मालप्या पेडण्या हांगासर येरादारी पुलिसांनी सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ल्या पर्यटकांची गाडी आडयली. आपूण लेफ्टनंट आशिल्ल्याचे पर्यटकान पुलिसांक सांगले. पुलिसांनी आयडी दाखय म्हटल्यार तुमकां हांगासर रावपाचो अधिकार ना, तुमचे आयडी कार्ड आपल्याक दाखय अशें उरफाटे पर्यटकानूच पुलिसांक सांगले. लेफ्टनंट रोहित कामत आहे. आम्ही ट्रिपसाठी आलो होतो. आम्ही या रस्त्याने चाललो आहे. आम्ही फॅमिली 10 लोकांची फॅमिली आहे. आणि अज्ञात ठिकाणी चौकी नाही आहे, इन्स्पेक्टर साहेब नाही आहेत, दोघं माणसे थांबून यांचे आय कार्ड पण आम्हाला दाखवत नाही हे लोक. आय कार्ड कशाला पाहिजे? त्यांचे युनिफॉर्म आणि नाव आहेत. पण चौकी नाहीये साहेब, चौकी नाही आहे इथे. चौकी नाही. हा पॉइंटला पोलीस थांबतात ट्रॅफिक कारण ऍक्सिडेंट. एक मिनिट कागदपत्र दाखवलं, लायसन्स दाखवलं, आरसी बुक दाखवला, इन्शुरन्स दाखवला, ह्याच्या पुढे काय कागदपत्र लागतात त्यांना. तुम्ही लेफ्टनंट आहे, आर्मी मध्ये असतात. तुमचं कार्ड आहे माझ्याकडे गरज नाही, मीडियामध्ये दाखवायची गरज नाही मला कार्ड दाखवलं रे कार्ड तुमका काय ह्या पर्यटकांच्यो 2 गाडयो आशिल्ल्यो आणि पुलिसांनी दुसऱ्या गाडयेक आडयल्ले. मात आडोवंक नाशिल्ल्या गाडयेंतलो पर्यटक येवन गैरवर्तन करपाक लागलो आणि वयल्यान बायलांक आपोवन खंय दादागिरी करपाक लागलो अशें पुलीस म्हणटात. सर कितें जालें एक्झॅक्ट? सीट बेल्ट घालूंक नासलो. सीट बेल्ट घालून एपीसीन आडयलो. ती गाडी आडोंक नासली फुडली. हेणी सीट बेल्ट घालूंक ना म्हणून ताका आडयलो पीसी. फुडली आडोंक नासली गाडी. तर फुडले गाडयेंतले येयले आनी हीच आमचीच गाडी म्हणपाक लागलो. कळ्ळें? ओके म्हणटा तुमी काय म्हटल्यार आडोंक ना न्हू. आणि तुमच्या कडेन कितें मिसबिहेव केलें तेंच्यांनी? मिसबिहेव म्हणजे तुम्ही इकडे थांबून चलन देऊ शकत नाही, तुमचं कार्ड दाखवत, इन्स्पेक्टर कुठे आहे असली भाषा करतात. आणि आम्ही दंड नाही भरत तसं आम्ही वगैरे रावले. तर आता आमचे सगळे बिझी आहात. हांगा ॲक्सिडेंट करून आम्ही असले आणि तो मागीर आम्ही तुम्हाला काय ते दाखवतो हे तुम्हाला अशी धमकी दिवपाक लागली आणि बायलांक आपोवपाक लागली. सर आणि एरिया कितें म्हणटाय? आम्ही विजिबल ऑफेन्स असल्यारूच आडायता. लायसन्स चेक केलं लायसन्स घेऊन फुडलो येयलो आणि ती आडोवन नासली तो गाडयेकार येयलो. आपलो मुलगो म्हणपाक लागलो तुम्ही इकडे तुमचं कार्ड हे ते दाखयता. कार्ड सगळें दाखयलें आहे तरी तुम्ही इकडे थांबू शकत नाही. आय कार्ड दाखयना म्हणून पुलीस फटींग उलयतात आणि आमी लेफ्टनंट आशिल्ल्याचे कार्ड दाखयना म्हणीत पर्यटकांनी थंयच्यान फुज्ज्यो काडल्यो. हा माणूस आय कार्ड दाखवला असताना माणूस खोटं बोलायला लागलाय. चला दाखवा ना. विराज कामती सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटले सुमार 15 दीस मुळगांव वाठारांत धुमाकूळ घाल्लो बिबटो निमाणे सापळ्यांत अडकलो. रान खात्यान लायिल्ल्या सापळ्यान मंगळारा फांतोडेर हो बिबटो अडकलो. म्हायती मेळटकीच रान खात्यान रातोरात ह्या बिबट्याक उखल्लो. हो बिबटो फिमेल आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. भर लोकवस्तीत बिबट्याचो संचार आशिल्ल्यान
मुळगांवच्या लोकांमदीं खवदळ पडिल्लो। रातच्या वेळार बिबटो एका पाळिल्ल्या सुण्याक धरून वतनाचे दृश्य सुमार 10 दिसां पयलीं CCTV कॅमेरात शूट जाल्ले। ताचे उपरांत फाटल्या मंगळारा रान खात्यान गौरेश परब हांच्या घरा फाटल्यान सापळो लायिल्लो। त्या सापळ्यात हो बिबटो आडखलो आनी लोकांक मनांतलो भंय पयस जालो। पडान आमच्या कुत्र्याक व्हरून ताका मारलेलो आणि ते जाल्लो इन्सिडंट लास्ट 5 तारखेक आणि आयज 15 तारीख, सो ऑलमोस्ट 10 दिसांनी तो आयज सकाळी ट्रॅप जाल्लेलो आसा। तेणे आयज येतना असो येयलो आणि हांगासर केज आसलेली, ही पेट्याची केज आसलेली, तेंच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक पेटो हाडलेलो आणि हांगासर आयज लेपर्ड गेलो ताका अटॅक करपाक आणि तो आयज बऱ्या भशेन ट्रॅप जाल्लेलो आसा। हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक, तशेंच मिडियाक ज्यांनी ह्यो सामको व्हिडिओ व्हायरल करून आणि सामकी मिडिया इतकी न्यूज व्हायरल केली की तो आयज बऱ्या भशेन ट्रॅप जाल्लेलो आसा। आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सद्दी रातचे येवन पिंजरो सारके सेट करून वयताले, सकाळी येवन परत पेट्याक भायर काडून पेट्याची सुद्दां बरी केअर घेताली। पेटो सुद्दां आमचो आसा तर हांगासर। सो हांव सगळ्यांक थँक्यू व्हेरी मच। फाटले 15 दीस मुळगांव वाठारांत धुमाकूळ जाल्लो बिबटो निमाणे सापळ्यात अडकलो। फाटल्या मंगळारा रान खात्यान मुळगांव गांवकर वाड्याचेर सापळो लायिल्लो। ह्या सापळ्यात काल मध्यान राती सुमार 3 वरांचेर हो बिबटो अडकलो अशी माहिती मेळ्ळ्या। फाटले 15 दीस ह्या बिबट्यान मुळगांव वाठारांत धुमाकूळ घाल्लो। एका सुण्याक धरून व्हरतनाचे व्हिज्युअल CCTV फुटेजीत चित्रीत जाल्ले। ह्या बिबट्याक लागून मुळगांव वाठारांत भंय पातळिल्लो। हो बिबटो आतां सापळ्यात अडकिल्ल्यान मुळगांवच्या लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या। हो बिबटो फिमेल आशिल्ल्याची माहिती मेळटा। बिबटो सापळ्यात अडकलो अशी माहिती मेळटकीच रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग मुळगांव येवन बिबट्याक घेवन गेले। थंय बिबट्याक खंय व्हेलात ते विशीं अजून माहिती मेळूंक ना। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत। मंगळारा जाल्ल्या वार्का पंचायतीच्या बाल ग्रामसभेंत वेगवेगळ्या विशयावेल्यान चर्चा जाली। वार्का पंचायत वाठारांत जावपी विजेची समस्या सोडोवची, तशेंच ग्रंथालय, इंडोर खेळा संकुल आनी फुटबॉल मैदान उबारचे अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली। मजगती विद्यार्थ्यांनी केल्ल्यो मागणी निश्चितूच पुराय करपाचो यत्न करतले अशें सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी आश्वासन दिलें। आज आमगे वार्का विलेज पंचायत फर्स्ट टाइम हिंगा बाल सभा केल्या, आमी कंडक्ट केल्या। सो आमी थोडे भुरगीं आज थोडी जायले आनी हेजे मुखार भुरग्यां सांगिल्लें आनी भुरगीं आमकां जाय म्हणून हिंगा पंचायतीन लायक कितें ग्रिवियन्सीस ऑर सजेशन आनी कितें कितें रिक्वायरमेंट्स जाय ते आमी तांकां विचारलें। सो बेजिकली भुरग्यांक अशें कितें डिमांड्स आशिल्ले? डिमांड ती म्हणटाय लायक आमकां PT पिरियड एक जावो एक आहा म्हणटाय ती। सो लायक दे वॉन्ट मोर आउटिंग आउटडोर स्पोर्ट्स आनी ताका इंडोर स्पोर्ट्साचेय मागीर तेणें आमकडे आनी तेगे इशू आनीक आहा लायक इलेक्ट्रिसिटी पोतून वयता म्हण। लायब्ररी बीन कितें जाल्ली? आनीक तांकां लायब्ररी आहा तेंकडे, बट तांकां सर्टन बुक्स नाय तेंकडे। वार्कीच्या पंचायतीन आज पयलेच फावटी एक बाल ग्रामसभा आमी आज घडोवन हाडली आनीक बरेच सुमार 30 तरी भुरगीं पार्टिसिपेट जाली आनी आमी प्रोग्राम जे भाशेन तो केल्लो की सुरवातेक आमी आमचे बाय फ्लावियान तांकां बाल ग्रामसभाचे इम्पॉर्टन्स एक्सप्लेन केलें भुरग्यांक। तशेंच उपरांत आमचे 5 मेंबर शरण आलेमा ड्रग एडिक्शना बदली तेणें बरो टॉक दिलो भुरग्यांक, द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एडिक्शन इन देयर लायफ्स। तशेंच हांवें बी एक प्रेजेंटेशन केलें वेस्ट मॅनेजमेंट, इम्पॉर्टन्स ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर। उपरांत आमी भुरग्यांक इन्वॉल्व केले, भुरग्यांक आमी वी इन्वायटेड क्वेश्चन्स एंड ग्रिव्हन्सेस फ्रॉम दी स्टुडंट्स
आणि participation was very good. We were very happy that children came forward asking questions. आणि मुद्दे जे डिस्कस जाले म्हणटा ते भुरग्यां जे रेस केले म्हणटा ते इलेक्ट्रिसिटी स्कूल चलता आसतना जायते पळय लायट वयता आनी इट इज अ फॅक्ट आनी आमचे बॉडी वी आर वर्किंग ओवर टायम टुडे टू सॉल्व दीस प्रॉब्लम वी आर वर्किंग अलॉंग विथ दी मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर आनी आमी वायर बी आसा ते चेंज करतले बिफोर दीस इयर म्हाका दिसता जायतो इम्प्रुवमेंट जातलो इलेक्ट्रिसिटी बदली तशेंच दे स्पोक अबाउट अ लायब्ररी कित्याक बारका एंटायर बेनाली कॉन्स्टिट्युएंसी बरी व्हडली लायब्ररी ना कलेक्शन ना स्कूलात आसा लायब्ररी बट द बुक कलेक्शन इज लो दिस वॉज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द पंचायत बाय दी स्टुडंट्स ओके तशेंच आनी एकटे भुरग्यांक स्पोर्ट्स फॅसिलिटी आमकां जाय म्हणल्यार इंडोर स्पोर्ट्स फॅसिलिटी स्पेशली फॉर द गर्ल्स they have suggested that we have an indoor sports facility. As a panchayat body, we are on the lookout for space, land. आमचे कडेन जमीन ना म्हणटकच हो बी वावर आमी भुरग्यांचो मुद्दो जो वयर हाडलो तेजेर आमी वावर करतले आनी वी विल ट्राय टू डिलिव्हर दिस. पर्वरी पुलीस स्टेशनाच्या मुखार 6 गाडयां मदीं अपघात जालो. मुखावेल्यान कार चलोवप्यान अचकीत ब्रेक मारल्या उपरांत एका फाटोफाट 6 गाडयो एकामेकांक आपटल्यो. हो अपघात जाल्ल्यान कांय वेळ येरादारी आडकून उरली. उपरांत पुलिशेन येरादारी कोंडी सुरळीत करून येरादारीक रस्तो मेकळो करून दिलो. ह्या अपघातान गाडयांचे बरेच लुकसाण जाला. सुदैवान कोणाकूच गंभीर दुखापत जावंक ना. वास्कोच्या ब्रँड एम्बेसेडर्स पार्कान जैतिवंत जाल्ल्या 2 भुरग्यांची वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान तोखणाय केल्या. भुरग्यांच्या गटान तनिसी विष्णू हाका मिस इंडिया 2023 जाल्यार सर्वेद गांवकर हाका टीन इंडिया 2023 हे पुरस्कार फावो जाला. ह्या भुरग्यांनी ही इनामां जोडून गोंयचें नांव उज्वल केलां. ही कार्यावळ जुनाच्या 28, 29 आनी 30 तारखेर जाल्ली. आतां एप्रील वा मे 2024 वर्सा मलेशियान जावपी आंतरराष्ट्रीय पावण्यार ती भारताचें प्रतिनिधित्व करतली. आज 2 भुरगीं म्हणजे सर्वेद गांवकर आनी तनिसी विष्णू केरकर ही दोगूय जाणां स्पार्क जो पेजंट कॉन्टेस्ट आशिल्लो ऑल इंडिया लेवलाचेर आशिल्लो ती आज ती दोगूय जाण जिखल्या. आज दाखोवन दिता की आज गोंयान भितर कितले टॅलंट आसा. आज एक काळ आशिल्लो जेन्ना फॅशन शोज नाल्यार पेजंट शोज आशिल्ले जाल्यार आमची भुरगीं लजतालीं वचपाक. पूण आमी पळयलें की लास्ट टायम पसून रुबरू जो मिस्टर इंडिया जालो जो शुभम कोटरकर ताकाय बी आमी फेलिसिटेट केलो म्हणजे मेळ्ळें ताका. आनी आज खंय तरी सर्वेद गांवकर आनी तनिसी ही दोगूय जाणांनी म्हाका दिसता वास्कोकूच न्ही वास्को प्रावड केल्यात पूण फूल गोंयान तांणी आपल्या कलेन हें केलें. आनी दोगूय जाणां भुरगीं म्हणजे सर्वेद गांवकर हांव कावन्सिलर आसतना पसून हांव ताका पळयता धाकटेपणांसून एक बरो डान्सर आनी फूल इंडियन म्हणजे ताजें आज बरो डान्सर म्हूण नांव आसा. तशेंच तनिसी हें बी एक बरें भरतनाट्यम एक्सपोनंट. ही दोनूच फिल्डां आशिल्लीं पूण आज खंय तरी ताणें एक दुसऱ्या फिल्डान हें करून थंय आपली कला दाखोवन दिवन म्हाका दिसता दोगूय जाणांनी आज फूल गोंयचें नांव वयर काडलां. आनी आज खंय तरी फुडल्या टायमाक ती ब्रँड एम्बेसिडर्स जावन इंडियेची थ्रू बोडोलँड टुरिजम ती खंय तरी मलेशियाक वता इंडियाक रिप्रेझेंट करपाक. हांव दोगूय जाणांक ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी हाजेय फुडें म्हणजे जशें आमी गोंयचें नांव वयर काडलां तशें भारताचें नांव वयर काडून म्हणजे आमच्या एक सगळ्या भुरग्यांक एक इन्स्पिरेशन दिवचें तांणी. आनी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक स्पेशली जी आमी सदांच इंट्रोवर्ट म्हणटा सो तांकां दोगूय जाणांक शुभेच्छा आनी अशेंच तांचें फुडें बरें जावचें आनी मलेशिया टायटल तो पसून ती जिखून येवची अशें हांव मागतां. आनी तनिसी ह्या दोगांय भुरग्यांनी आज गोंयचें नांव वास्कोचें नांव व्हड केलां आनी ती आतां दोगांय मलेशियेक इंडियाक रिप्रेझेंट करतलीं. म्हाका दिसता हे जे टॅलंट शोज आसा हातूंतल्यान भुरग्यांचे टॅलंट आज आमी पळोवपाक गेल्यार आज आमी पयलीं शिक्षणाक इम्पॉर्टन्स दिता शिक्षणाची इम्पॉर्टन्स आसाच पूण त्याच बरोबर को करिक्युलर एक्टिविटीज ताचो जर टॅलंट आपल्या त्या पेरंट्सांक जर करेक्ट कळ्ळो जाल्यार म्हाका दिसता तांकां ग्रूम करपाक तांकां फुडें काडपाक खूब बरें पडटा. आनी दीज आर एग्जाम्पल्स की
आपल्या भुरग्या भितरली एक जी नॅचरल तांचे भितरली एक खंयचेय टॅलंट आसता ती जर वळखून जर पेरेंट्सांनी जावं टिचर्सांनी ग्रूम करत जाल्यार भुरगीं खंयच्या खंय पावपाक शकता. म्हाका तांकां दोगांकूय तांच्या फुडल्या कॉम्पिटिशना खातीर हांव तांकां विशीस दिता आनी ते दोगांय जाणांनी ते टायटल्स घेवन परत गोंयांत येवचे म्हणून आवडटा. फर्स्ट खूब मेहनत करतलो गोवाच्यान. हांव म्हजे फूल एफर्ट्स घालतलो प्रॅक्टीस करून दिन रातभर मेहनत करतलो. मागीर थंय केन्ना वचपाची वारी येतली म्हाजी फूल एफर्ट्स दाखयतलो आनी कितले कॉन्ट्रिब्यूट केला त्या फॅशन शोआ खातीर. हांव म्हज्या पेरंट्सांक प्रावड करतलो आनी शुअरली फर्स्ट प्रायज जिखून येतलो. आत्ता एक धक्कादायक घडणूक मुखार आयल्या. सावड्ड्याच्या आंबे उदक वाठारांतल्या चिऱ्या खणीन मंगळारा अमिता गांवकर ही 60 वर्सां पिरायेची बायलेची कूड सापडली. 2 दिसां सावन ती बायल बेपत्ता आशिल्ली. बेपत्ता आशिल्ल्याची पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद करून उपरांत पुलिसांनी सोद मोहिमेक सुरवात केली. उपरांत मंगळारा सांजेर चिऱ्या खणींत ही कूड सापडली. कितें जालें? काल आमी रावता फोण्या, आमची भावजय ती. काल सांजचो आमकां फोन येयलो 7:30-8 दरम्यान ती ना म्हणून गायब जाल्या. सो मागीर आमी सगळ्या इन्क्वायरी केली आनी मागीर आयज आमी सकाळीं हांगा आयले. हांगा आयले जाल्यार आमकां कळ्ळें की चप्पल आसा तिचें. सो तिणें थंय उडी मारलो डावट सगळ्यांक. सो ताका लागून मागीर आमी पळयले आमच्या पंचाक बी घेतलो हांगासरल्या स्थानीक पंचाक आनी आमी सगळी हें केली. पोलीस शार गेले थंय कंप्लेन रजिस्टर तेजे पयलीं तेजे बाच्यानूय केल्ली कंप्लेन. सो मागीर पंच संपलो तुमी चला आतां आमी वयर सरतना सांगता तितले आमी वचपाक परत आमकां फोन आयलो की ती गावली बॉडी उबल्या म्हणून. पोस्टमॉर्टम आतां ती तिका सगळी फॉर्मेलिटी करून तिका आतां पोस्टमॉर्टमाक व्हरता. सगळे पंचनामो बी केला. स्वभाव बीन कसो? स्वभाव म्हणल्यार स्वभाव तसो बरो आशिल्लो. ती हांगा एकटीच रावताली. सो आमी सगळे मोस्टली आमचें घर कोड्रा. सो पयलीं हांगा आवय बापूय आमचें घर बांदलेलें. सो त्या घरान ती रावताली आनी तो भाव एक्सपायर जाता ती एकटीच रावताली. करसवाड्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो मोडपाची घडणूक घडिल्ली. सोमारा सांज मेरेन नवो पुतळो शिवप्रेमींनी बसयलो बी. तशेंच पुतळो मोडपी अज्ञात मनशाक 7 दिसां भितर सोदून काडून ताचेर कारवाय करची अशी मागणी शिवप्रेमींनी काल केल्ली. त्या फाटभुंयेर पुलिसांनी पुतळ्याची मोडतोड केल्या प्रकरणांत 3 जाणांक अटक केल्या. नायजेल फॉन्सेको, आलेक्स फेर्नांडीस आनी लॉरेन्स मेंडीस हाका 6 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायल्या. ह्या तिगांकूय अटक केल्या उपरांत सगळे शिवप्रेमी वांगडा येवन तांच्यांनी व्हड बोवाळ केलो. लोकांनी रागाच्या बारार 3 दुकानांय फोडली. ह्या घडणुकेची कारवाय करतले अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हाणें घडणूक थळार शिवप्रेमींक दिले. आतां न्ही आमकां आमी थंय सगळीं आशिल्लीं पळय करसवाड्याक सकाळच्यान हे 3 जाण आमच्याच बरोबर भोंवताले आनी आमकां खंय तरी मनांतल्यान फील जातालें की हे लोक आमच्याच बरोबर रावन आमची मजा पळयतात म्हणून. आनी आमी सगळीं गेलीं थंयच्यान. गेले उपरांत थोड्या वेळान आमकां फोन आयलो की थंय सस्पिशियस अशे 3 मनीस भोंवतात म्हणून कांय लोकांनी इन्क्वायरी केली. इन्क्वायरी केल्यान ताका विचारलें तुमीच मोडला मरे हो? तेतलो एकट्यान कन्फेस केलें हय म्हणून. आनी ताणें 2 जाणांची नांवां तांकां तेंच्यार हात घालपाक काही कार्यकर्ता इतल्यान ते पळोवन रेस्टॉरंटात घेतले पण तांकां धरले आनी तांकां पुलीस कस्टडीन दिल्ले आसा. सो आमचो आतां इतलीच मागणी आसा की तांकां एकदम म्हणजे स्ट्रिक्ट सारकें स्टर्न पनिशमेंट मेळटा ताकी आनीक दुसरे PD investigation and will ensure that as per legally what all the maximum punishment which can be given to them we will do investigation according to that. या बाबतीत हांव एकूच कमेंट करता ह्या इश्यूचो आनी फादर बॉलमॅक्साचो इश्यूचो कांय संबंध ना. हो इश्यू सेपरेट. तो इश्यू इन्वेस्टिगेशन आसा. ते मॅटर ऑलरेडी कोर्टाच्या अंडर आसा. द मॅटर वीच इज अंडर द कोर्ट वी डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट.
लेट द ऑथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट. तुम्हीच त्यांना धरून पुलिसाकडे हवाले लोकलांनी धरले. हय लोकलांनी धरले. कोणी खबर ना खुबशे लोक आले धरपाक. म्हणजे आमकां कळ्ळें न्हू कोण कितें तेंच्यांनी रातचे कपाक आसा थंय उलयल्ले प्लस तेका एकट्यान कोणें पळयल्लोय मारता आसतना फादर कळ्ळें सकाळी मात आमी कोणाक सांगूं ना. वी वॉन्टेड प्रॉपर हे कळ्ळें तुका. एंड वी वॉन्टेड द थर्ड पर्सन वॉज मिसिंग. ओके ओके एनीथिंग एल्स. थँक्यू थँक्स टू ऑल द पळय तांकां आतां ऑलरेडी तांकां ज्युडिशियल कस्टडी मेळिल्ली आसा न्हू. सो तांच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करूं न्ही. आमी आतां परत त्या इन्वेस्टिगेशनान तांकां त्रास करून कांयच अर्थ ना. वी शूड अलाव देम टू डू. वी should follow up with the investigation. And आमी तांकां सोडचे ना इतली गॅरंटी. And they have assured us while filing the charge sheet along with me, with Natekar Bab and Walke Bab, we all will be taken into सगळे फायल करता आमकां एक दवरतले ते आमकां सगळें दाखयतलें म्हटलां आनी आमकां दाखयनासतना कांयच करचें ना म्हणून. राष्ट्रपती पदकां फावो जाल्ल्या मानेस्तांक 15 ऑगस्टाक मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी ही पदकां वांटप जाली. राष्ट्रपती पुरस्कार पदकां फावो जाल्ल्या मानेस्तांनी आपापल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. भयंकर आनंद जाला आमकां आज राष्ट्रपतीचो मेरिटोरियस सर्वीस म्हणून आमकां मेडल मेळ्ळो. आज तुका म्हाका आनी आमचो हवालदार आमचो सुधीर तळेकर आमचो वेर्णाचो आनी बरें दिसता. आनी हितून आमकां आनीक काम करपाचें बरें दिसता. सो आमकां सरकारान आमची गव्हर्मेंटान आमच्या डिपार्टमेंटान आमची सर्वीस रिकॉग्नायज केली. तेणी रिकॉग्नायज करून आमकां आमचें यश पळोवन आमकां हितून आमकां खूब आमकां मेडल दिवन आमकां प्रोत्साहन केलां. सो अशें करून आमकां दिसता की आनीक खूब बरें काम करचें. आनी हेच अशें दिसता की लोकांनी आनी दुसरे आमचे स्टाफ आसा तेंच्यांनी बरें काम करपाचें आनी बरें कामाचो फळ सदांच आमकां बरो मेळटा. सो हो आमचें इंडिपेंडन्स डे ते प्रमाणे आमकां एक मेडल दिलां. सो हांव सगळ्यांचो आभार मागता आनी थँक्यू म्हणटा. म्हाका खूब बरें दिसलें आयज आनी म्हाका सुपिरियराचो आमचे आनी सगळ्यांचो सपोर्ट खूब मेळ्ळो. सलीम साहेबाचो म्हाका सपोर्ट मेळपाक लागलो पुलीस स्टेशनार आसतना. हे सगळे सुपिरियराचे म्हाका सपोर्टा लागून हेका लागून सगळें म्हाका मेळ्ळें दिसता. आनी हार्डवर्क आनी डिसिप्लीन ती सक्सेस आसा पळय ती खरी गजाल. त्या हार्डवर्क आनी डिसिप्लिनान ते सगळें जावपाक शकता. आनी हांव खूब आभारी आसा गोवा गव्हर्मेंट आनी भारत सरकाराचे की आमकां नॉमिनेट केलें आनी आमकां रिकॉग्नायजेशन दिलें आमच्या कामाक. आनंदाचो क्षण. एक 28 वर्सां काम करून आमच्या गोंय सरकारान ऑब्जर्व करप आमकां एक मानाची गोश्ट आनी आमची कामाची एक घेवन आमकां आज पुलीस डिपार्टमेंटान सांबाळून घेतलो. आनी आयज राष्ट्रपती पदक घेतना इतलो खोस भोगता की खूब आमी हॅपी. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.